सर्वोच्च न्यायालयात आशिल्ली म्हादय विशींची सुनावणी कित्याक फुडें धुकल्ली तें मुखेलमंत्र्यान स्पश्ट केलेलें आसा। आतांचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश PS नरसिम्हा न्यायाधीश जावचे पयलीं म्हादय विशीं गोंय सरकाराचो प्रतिनिधी म्हणून केस लडयताले। ताका लागून कायदेशीर नेमा प्रमाण आतां तांकां म्हादय विशीं सुनावणी घेवपाक मेळना आनी ह्याच कारणाक लागून बेरेस्तारा आशिल्ली सुनावणी फुडें धुकल्ला। न्यायालयान ही सुनावणी जाता तितले बेगीन करची ते खातीर सरकार न्यायालयान अर्ज करतले अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां। काल आमचे ॲडव्होकेट जनरल AG हे कालूच मुंबय केल्ले। आमचो मेन ॲडव्होकेट बाटा हे मुंबयतले आसा। आमची लिगल टिमीची मिटींग ही काल मुंबयत जाल्ली आनी मुंबयत जाल्या उपरांत ती केस अटेंड करपा खातीर दिल्लीतूय वचपाचें आशिल्लें आनी ताजेर सगळें डिस्कशन म्हणजे AG बाकीची लिगल टीम हेंच्यांनी इन डिटेलान विशय डिस्कस केलो। बट एक बोर्डाचेर केस म्हणजे कित्या खातीर येवं हें समजून घेवपाक जाय। जज नरसिंहा हे आमचे स्वता म्हादयचेर आमचे ॲडव्होकेट आशिल्ले। गोंय सरकारच्या वतीन गोंयाक ते रिप्रेझेंट करताले। त्या खातीर ही केस त्यांच्याच म्हणजे हांवें इन्क्वायरी केल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें ही केस त्यांच्याच समोर लागलेली। तर ते स्वता जेन्ना गोंयाक रिप्रेझेंट करताले त्या केसीन तेन्ना ती केस ते घेवंक शकनाशिल्ले म्हणून ती केस जी आसा ती आयच्या डेटीक ती पोस्टपोन जाली। बट ती परत डेट लागोंक ना। बट आमी रोखडेच परत सुप्रीम कोर्टात एप्लिकेशन फायल करता की ती केस बेगीन लागची आनी त्या खातीर आमचो सुप्रीम कोर्टात आमी एप्लिकेशनूय फायल करता। निश्चित रित्या आमकां खात्री आसा की ती केस ही जाता तितकी बेगीन लागतली हाजी आमकां खात्री आहा। दुसरी गजाल आमचे WRD मिनिस्टर हे खास करून म्हणजे ते स्वता पयलीं मेळपाक जलशक्ती मिनिस्टर शेखावतजी हांकां मेळपाकूय गेले। ते निवेदन दितले। इन फ्युचर आमी इन लॉंग टर्म तांकां मेळपाक पर्सनली हांव आनी होम मिनिस्टराक मेळपा खातीर डेलिगेशन राज्यांतल्यान ह्या विशयाचेर वयतले। आमी जे दोनूय डिमांड केंद्र सरकारा कडेन म्हटल्यार ते डिमांड आमी लावन धरले।